पक्षाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक मेळून गोयच्या राजकीय परिस्थितीविशीं चर्चा केली। परत एक फावट फुडल्या सप्तकात वरिष्ठ पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळटलो, तशेंच विरोधी पक्ष फुडाऱ्याविशीं चर्चा करतलो। भाजपान व्हड प्रमाणात आमचे आमदार व्हरपाक तांकां पयशांचें हायस दाखयल्लें, मात काँग्रेस पक्ष दिसान दीस बळकट जाता म्हण गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयला। RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। तुम्ही काल अर्जंट तुमकां दिल्ली कितें रिजन कित्या खातीर? ना आमची काल ऑल इंडिया सगळे प्रेसिडेंट आनी जनरल सेक्रेटरीची काल मिटींग आशिल्ली फॉर भारत छोडो यात्रा आनी रिगार्डींग आवर ऑर्गनायझेशन इलेक्शन आनी ताजे उपरांत मागीर रिगार्डींग गोवा पॉलिटिकल क्रायसीस वी हॅव डिस्कस्ड। ओके, कितें सर डिस्कस एग्जॅक्ट केलां म्हणजे गोवा रिगार्डींग कितें हायकमांडाचें सद्या गोंयांत जे सिच्युएशन आसा लास्ट 1 वीक जे मुकुल वासनीक आयिल्ले सो तांच्या बरोबर along with KC Venugopal we had a long lengthy discussion. I mean how to go about मुखाल्लो फुडलो CLP लीडर कोण आसचो कशें आसचो सो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आनी एक मिटींग आसतली आनी आफ्टर दॅट वील टेक अप। तुम्ही म्हणटा की तुमी काल डिस्कस केला सगळें, बट हांगा आनी दुसरे आतां रुमर्स परत स्टार्ट जाले की आयज कितें तरी घडामोडी सांजच्यो घडपाच्यो। जी BJP हे एवरी डे ट्राय चालू तेंचे प्रेशर करप चालूच आसा। आमच्या आमदाराक एवरी डे ते प्रेशर करतात। आय मीन इनफॅक्ट तांचो जो फिगर आहा तो एवरी डे वाडता, जसो त्या सायडीन रुपी पडटा तसो ह्या सायडीन तांचो जो ऑफर आहा ती वाडता एवरी डे। पण सो आय थिंक दीस शूड स्टॉप। BJP शूड एक्सेप्ट हेल्दी ऑपोजिशन। आतां तुमी असेंब्लीन पळयलां आसतलें दे आर नॉट एबल टू आन्सर टू आवर क्वेश्चन वॉट वी हॅव पुट। सो BJP खंय तरी हें सगळें दामपाक लागून दे वॉन्ट टू फिनिश एंड किल ऑपोजिशन। So I think they should respect democracy, they should respect the mandate of people and stop putting pressures on MLAs. बट सर ते प्रेशर घालतले, तुम्ही तुमच्या आमदारांक कशें इंटरेस्ट ते कितले प्रेशर घातले म्हणून आमचे जे आमदार आसा पळय ते विल नॉट सकम टू द प्रेशर। दॅट इज वॉट आय हॅव। सो आयज बीन जे कितें तरी जावपाचें अशें बीन आज मी कालूय चालू आहा पयरूय चालू आहा सो दॅट इज गोईंग ऑन। सो हाव यू आर कंट्रोलिंग युअर MLA? No, I'm very confident and I'm very sure about my MLAs. They are not going anywhere. They believe that लोकांनी तांकां निवडून हाडला, लोकांनी तांचेर एक विश्वास धरून तांकां निवडून हाडिल्ले आसा। सो तशें कांय जावपाचें आय मीन तुम्ही म्हणले की परत तुम्ही मिटींग वचपाचें म्हणून परत हांगा। सो नेक्स्ट वीक CLP लीडर केन्ना म्हणटा डिसायड जातलो, कितलो टायम जातलो आनी ना मे बी नेक्स्ट वीक परत एक मिटींग आसा। सो आमचे जे 9 आमदार आसात सो अगेन वील हॅव वन मोर CLP मिटींग आनी कन्सेन्ससान जे त्या आमदारांक 9 आमदारांक कितें जाय दॅट वी वील take that matter to the high command and then we'll have a meeting with high command and we'll सो एक्झॅक्ट कितें डिमांड 9 जाण आहा आमदार तुमचे पळय ते कितें म्हणटा, कित्याक तेंची चलबिचल चालू आहा अजून? पण 9 आमदारां भितर तशी किचल पिचल चालू ना। ओन्ली दॅट तुका सांग तशें की BJP जे आसा पळय ते खंय तरी तांकां प्रेशरायज करता इन टर्म्स ऑफ ह्यूज सम ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स दे आर ऑफरिंग। दे आर सेइंग की तुम्ही आमच्या बरोबर आयिल्ले आनी आमी तुमचेर केसी घालतले हें घालतले। सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोईंग ऑन। अजून चालू आहा। सो I appeal to the Honorable Prime Minister that he should intervene what is going on. Don't you want a healthy democracy? अरे रिस्पेक्ट करा मरे लोकांचो मॅन्डेट।